संसदा वयल्या कोयरा राशीचो विशय आता बरोच गाजता। बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावन ह्या विशयाक धरून सरकाराचेर बरेच फार मारले। ह्या प्रकल्पात हिशोबाचो जायतो घोटाळो जाला, देखून जाता तितले बेगीन हो प्रश्न सुटाव करचो अशेंय ताणें मागला। आयकात। मतमोजणीचे आता थोडेच दीस उरल्यात, त्या उपरांत गोंयचें नवें सरकार घडटलें। ह्या 5 वर्सां खातीर कोण विधानसभेत पावतलो तांणी सोनसड्याचो प्रश्न तडेक लावपाक जाय। जर आपूण विधानसभेत पावलो जाल्यार अधिवेशनाच्या पयल्या दिसा सावन ते निमणे दिसा मेरेन सोनसड्याचे प्रश्न नदरेक हाडटलो अशें चर्चिलान सांगलें। आयकात ताका। संसदपा म्हणा सरकार येता कितें एवरी टायम ऑर्डर आपण येता आपण कोण लास्ट टायम तो वयलो कोणलो तुगेलो प्रेसिडेंटा पात्रावन गेलो कोणलो अवधूत तिंगलो आपण ते सुद्दां आनी तुगेलो तेगेलो पार्टनरान तेका दिलें पार्टनर कोण पत्रकार दिगंबर तेणें दिलें कितें जालें कितें जालें ते केन्ना म्हणजे एक्शन जावपा जाय कितें जालां पुछतले खंय गेले पयशे कित्याक जावपा जाय पाडी आतां मुगे हिसपान हे असेंब्लीन जे कोण पावताय पावतले हे 5 वर्सांनी तो संसद म्हणटा तो हाली करपाकूच जायो आनी मुंज जायत हांव ते असेंब्ली तर हे पाड गेलो जाल्यार आमी स्टार्टींग सावन एंड पासून संसदा पर्यंत काम आसलें पळय कित्याक एवरी टायम तुम त्रास जाय एवरी टायम तुम सांगता एवरी टायम एक लाटाय एकलो पयस खाता वयता पब्लिका पयस तो आतां अवधूत टेबलान अमको टायम येयलो मरे आनी कितें जालें माहिती कितकोन पागाल येवप सोडप तर हिसाब ना मागीर कितलो पयशे पाले कितलो पयशे गेले कितें कांय हिसाब ना हांवें चल्ली हांव उज लागलो तो कसो उज लागलो उलोवप मारलो मरपा मरे आनी थिंग इतलें करून न्हू सगळ्या थिंगा एक्झॅक्टली चिंतपाक गेलो जाय तूं मुगली भुरगीं म्हण ती आमी हितून शिकले आनी बिकॉज कायद्यान थिंग मरे ते संवसार हात पुसा थिंगा तें इस्कॉल बांदून दिवपा न्हू कांयच बी ना कितें आसता मरे ल्हान आसलो तो तुका 100 वर्स देखून मनीस 100 वर्सां वयर आनी म्हणटा 115 वर्स देखून मनीस 119 वचता ते वयर आनी म्हणून ना पूण हो पड ल्हान आसतना जें पड तें पड तेका पळय हें पोल्युशन कितें मेळटा तें मागीर तुका मार पडटा बरें करना थिंग पड तें आहा थिंग पड जाता ते प्रमाणे तूं सकाळीं तरी तूं थिंग आसत सकाळीं थिंग आसत तूं सकाळीं थिंग आसत जाल जाय तूं सकाळीं पासून जाय तूं ते संशया वास येतो आनी रावंक जायना न्हू बगले सगळ्यांनी आनी हांव म्हणल्यार थिंगा तें कोण इस्कॉल घाल्ले प्रमाणे गाडी पेड आनी ते भुरगे दिसला भुरग्यांक कितें जावपाक शकता रोखडेपणान तुका आनी काल तो सारको बगले थिंगा भुरग्यांक बगले केल्लो न्ही सो तेका लागून कितें सगळ्यो वस्तू बरे जाग्यार घालचे पडले ते 5 वर्सां सोनसड्या वयल्यो कोयराच्यो राशी बरोच तेंप जालो उलोवप दीत आसात। सेगीत वाडत वचपी कोयर आनी सुरक्षीततायेच्यो उपाय येवजण्यो नाशिल्ल्यान आतां हो कोयर टिकटिकपी टायम बॉम्ब जावन रावला। अदीं तो फुट्टाय बी। आतांय तो ह्यान फुडें कितले फावटी पेट्टलो हाचो अदमासय कोणाकूच ना। पळयात। लाग म्हाका अशेंच म्हणटा गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत।